हे जे इलेक्शन जाता हे इलेक्शन गोवा क्रिकेट असोसिएशन करना. This election is being held as per norms decided by COA and COA सगळ्या जाणां की सुप्रीम कोर्टा थ्रू आयिल्ले आमी. तांच्यांनी इलेक्शन ऑफिसर आमी जेन्ना नारायण नवती बाब केल्लो तांच्यांनी तें नांव म्हटलें आनी मुद्दसर हांकां हाडलो. ही इज एन सिनियर IAS ऑफिसर इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. सो ती एक गजाल जाली. सो आतां प्रॉक्सी सिस्टम ना. आतां क्लब वतले, क्लब वचून इलेक्शन जातले आनी क्लब वोट करतले. ही पयली गजाल. आमी टोटल पयर आनी काल मेळून टोटल 82 क्लब्सां बरोबर आमची मिटींग जाल्या वेर पीपल कम एंड मीट अस. द क्लब ओनर्स कम एंड मीट अस. द क्लब्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मीट अस. दिस क्लियरली shows that this is a clean sweep and we are going to win the election. And when you can't win the election, you have to always blame the opposite party. This is what happens, but this is cricket. And this is not politics where all people from all parties have got together to make cricket a good field and to see that cricket develops. ही पहिली गजाल. दुसरी गजाल तांच्यांनी पयर म्हटलें की आमी सहज हे इलेक्शन जिखूं शकता आनी कितें करूं शकता. पण जेन्ना तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन घालें, ऑब्जेक्शनाचेर जेम तेम 6 क्लब सुद्दां तांचे कडेन ना. आमी सांगता त्या दिसा 85 क्लब हाडून आमी आमचे सगळे मेंबर बसूं शकता. सो म्हाका सांगपाचो हेतू इतलोच की हातून खंयच लोकांनी भ्रमीत जावचें न्ही आनी बेश्टेच मिडिया कडेन वचून खंयची घाण गजाली बरोवची न्ही. आमी जाल्यार तांकां सांगपाक सी वी आर शुअर दॅट वी आर विनिंग द इलेक्शन्स. Election officers have been selected by COA. We have not selected the election and the clubs are with us. Otherwise, when you file an objection, you should have taken 100 clubs signature and filed male. 100 सोडून दी. Majority are 56 जाता. 56 च सायनी हाडपाच्यो. आमी आनी इलेक्शनाक वचचेच नाशिल्ले. Your discretion, but there is no rule that Mudassir can be protected. I mean, he can be held refugees. See that. Remember one thing. This is all done through Supreme Court. All such things will be brought to the notice of the COA and everything. So decision will be taken by them. He himself is a big officer and he is not going to succumb to all those things, nor we are going to succumb to all those things. So this will come today or tomorrow.